नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मे महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट परीक्षा रद्द। राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीन ह्या विशींचो घेतला निर्णय। सीबीआयच्या तपासणेक करतले सहकारी एनटीएची माहिती। प्रधानमंत्र्यांच्या पेट्रोल आणि भांगर खरेदीच्या आव्हानाचेर गोंयची परिस्थिती जैसे थेच। पेट्रोल धनी आणि ज्वेलर्सांनी दिल्यो प्रतिक्रिया। आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परबान फेसबुकार पोस्ट घालून केले पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक टार्गेट। पोस्टाक लागून राजकीय मार पडला बोवाळ। आरजीपीचे अंतर्गत वाद आयले परतून उक्ताडार। गोमंतक भंडारी समाजान केला नेमांचे उल्लंघन। अध्यक्ष देवानंद नायकाचो आरोप। बसकेचो व्हिडिओ उच्च न्यायालयात सादर करपाची दिली पत्रकार परिषदेत माहिती। गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष पाटकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हानाचेर केली टिका। हे रस्त्यावेले च्याचे राजकारण हाका लागून अर्थव्यवस्थेक जावंक शकता हानी, पाटकाराचे म्हणणे। आणि न्हंयचेर न्हावपाक बंदी घालपाचो धारबांदोड्या उपजिल्लोधिकाऱ्याचो पुलिसांक आदेश। धारबांदोड्या दूधसागर न्हंयेत विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर घेतलो निर्णय। आता खबरो विस्तारान। पदवी वैजकी शिक्षणात प्रवेश मेळोवपा खातीर मे महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीन घेतला। सोशल मीडियाचेर केल्ल्या पोस्टात एनटीएन विद्यार्थ्यांच्या हिताक आणि राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था ज्या विश्वासाचेर आदारून घेतात ताचेर हो निर्णय घेतला अशी माहिती दिल्या। पेपर लीक जाल्ल्याच्या आरोपाची पुराय चौकशी करपा खातीर सरकारान केंद्रीय तपास ब्युरो सीबीआय कडेन धाडपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे एजन्सींतल्यान कळयला। ब्युरोक पुराय सहकार्य करतले आणि चौकशे खातीर जाय आशिल्ली सगळी सामग्री नोंदी आणि मजत दितले अशें एजन्सीन सांगला। नागरिकांनी पेट्रोल सांबाळून वापरचे आणि भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरचें। प्रधानमंत्र्यान केल्ल्या ह्या आव्हानाचेर राज्यांत कसलीच वर्दळ जाल्ली पळोवपाक मेळूंक ना। परिस्थिती जैसे थे तशीच आसा। गोंयच्या पेट्रोल पंप धनी आनी ज्वेलर्सांनी हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। नागरिकांनी पेट्रोल सांबाळून वापरचे तसेच भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरचे अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यान केले। हाचेर राज्यातल्या पेट्रोल पंप धनी तसेच ज्वेलर्सांनी प्रतिक्रिया दिल्यात। गोंयांत समाधानकारक पेट्रोलाचो सांठो आसा। सध्या तरी पेट्रोलाची दर वाडपाची शक्यताय ना अशें ऑल गोवा पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी सांगले। जाल्यार लग्न सुवाळ्यासारख्या हंगामा खातीर भांगराचे वस्ती खरेदी करपा खातीर गिरायकांची वर्दळ सदचे भशेनूच चालू आशिल्ल्याचे ज्वेलर्सांचे म्हणणे। जाल्यार कांय ज्वेलर्स म्हणटा प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचेर परिणाम जावं येता। तशेंच फुडाराक भांगराचो दर लेगीत वाडपाची शक्यताय आसा। डेली जे कस्टमर्स आसा, जे इव्हेंट आसा, कोणाचे फंक्शन आसा, लग्न आसा, सो तेंचे कस्टमरांचे पर्चेसिंग सद्या चालूच आसा। कित्याक सांग ते लोकांक घेवकूच जाय। एज अ फंक्शन म्हटल्यार करूंक जाय जाल्यार लोकांनी ते मॅन्डेटरी आसा। सो ते गिरायक आमच्या कडेन सद्या चालूच आसा। सो तसो इतलो काय अजून डिफिकल्ट आमकां येवंक ना, तितलो प्रॉब्लेम येवंक ना अजून। रेट फ्लक्च्युएशन आसा, एक 100 रुपया 200 रुपया फ्लक्च्युएशन जाता डेलीचे, पण तितलो अजून इफेक्ट रेटीचेर पडोंक ना। जितलो वाडलेलो मदीं तितलो आतां मागीर आतां स्टेबल जाला रेट, सो तितलो अजून रेटीचेर कांय फरक पडोंक ना अजून। ना 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 हे स्टेटमेंटा खातीर देवंक ना। ऑलरेडी स्टेटमेंटाच्या पयलीं सुद्दां रेट मातसो कमीच आसलो। सो डेलीचे मार्केटा प्रमाणे 100-200 रुपया फ्लक्च्युएशन आसताच। सो तेचे आत्तां इफेक्ट पडोंक ना रेटीचे खातीर स्टेटमेंटा, पण पळोवया आतां फुडें कितें कशें आसा तें। This announcement is a patriotic voluntary appeal and not a binding legal restriction. So this appeal is a strategic move to conserve foreign exchange reserves, which amid geopolitical tensions in West Asia, which led to the increase in gold prices as well as crude prices. So this massive imports, gold imports, these massive gold imports
eventually leads to higher import bill, and increase in gold prices also increase in import cost. Psychologically, as far as the consumers are concerned, there can be a psychological impact on this decision. Consumers can pause their jewelry sales, and there can be a negative impact also, because there are a lot of other industries that depend on the jewelry trade, such as ancillary industries such as gems and stones, packaging industry, as well as artisan industry. And that can give footfall in revenue, in GST revenue. But government is more concerned about current account deficit, and as far as the nation comes first, and as far as the national interest is concerned, we welcome them. प्रधानमंत्री मोदीजीन आज स्टेटमेंट केला ते भशेन आमच्या गोल्डाचे जो इफेक्ट आसा पळय न्ही तो पडपाक शकता, कित्याक चडशे कंज्युमर आतां तांणी स्टेटमेंट केलें म्हणल्यार भांगार घेनाका म्हणून आनी वर्सभरा खातीर तो इफेक्ट पडपाक शकता, कित्याक सगळे आतां आमचे भांगराचे जे बिझनस आसा तो पर्टिक्युलरली शॉप रिलेटेड ना तुगेलो, बट हो बिझनस आसा तो फ्रॉम सारको सकयल्ले हितूंतल्यान ते वयर बसून आसा तुका. म्हणजे भांगार करता जाल्यार तितून तुगे कारागीर आसात तुगेले, मागीर सगळे तुगेले वर्कशॉप असतात कळ्ळें न्ही, तितून कामगार असतात कळ्ळें, तेंचोर इफेक्ट पडपाक शकता सगळो कळ्ळें न्ही. हो पूण आतां हो जो इफेक्ट आसा तो आतां इतले बेगीन कळपाचो ना, पूण इट विल टेक लिटल टायम कळ्ळें न्ही. ते बद्दल तुमकां कितें दिसता ह्या हितून भांगराची रेट फुडें हाय वाडटली काय कमी जातली? अशें समज तर हे सिच्युएशन तो पळोवपाक गेले आतां सद्याक तरी 1 वर्स जाल्यार तुगेले आतां प्रायस तुगेले वयर सकयल जायत आसा तुगेली. सो इन मुखार ह्या सिच्युएशनाक तुका भांगराचे रायट आनी वाडपाचे चान्सीस अशे आसा चडशे म्हाका दिसता. की पेट्रोल आणि डिझेल तुम्ही कमी वापरात, जाय तितलें वापरात, कमी वापरात न्हय, जाय तितलें वापरा. हातूंतल्यान कितें जाता, देशाक आमकां पेट्रोल आनी डिझेल आमची निर्यात हांगा म्हणजे आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा, ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी चड हें जाता. सद्याच्या युद्धाच्या ताजेर देशाचो परिणाम खूब आसता, आणि आमी पेपरार वाचता जावं आमी बाकीचें नॉलेज आमकां आसा त्या हाज्या प्रमाणे आमच्या देशान आमची परिस्थिती खूब बरी आसा कंपेर्ड टू आवर नेबर्स, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, ह्यो ज्यो देश आसात, श्रीलंका, थंय पेट्रोलाच्यो किमती ऑलरेडी वाडल्या आणि लोकांक खूब त्रास जातात. आमच्या हातून अजून पर्यंत पेट्रोलाच्यो वाडूना, आतां वाडोवपाचो कांय ना तो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेव्होल्युशनरी पक्षांत भितर आशिल्ले कोफुसांव परत एकदा मुखार आयला. आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सोशल मिडियाचेर पक्षांतल्या कांय पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांक लक्ष करीत पोस्ट केल्यात. ह्या पोस्टाक लागून राजकीय मळार बोवाळ जाला. पक्षाची संघटना घटमूट करचे बदला आरजेपीत फूट पडटा काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागले. फाटले कांय दीस जाले मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांच्या मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसा. मंगळारा आरजेपीचो अध्यक्ष मनोज परबान आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर कांय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्त्यांचेर फाटोफाट एकल्याक टार्गेट करून पोस्ट सोडले. तातूंत आपल्या आवयक तुमी रडयल्या, तुमकां कितें तें दाखयता अशी उतरां तांणी वापरली. मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांच्या बरोबर वावुरपी तांचे कांय खास फुडाऱ्यांक लेगीत ह्या फावट मनोज परबान टार्गेट केले. तातूंत आरजेपीचो उत्तर गोंयचो सचिव लिसिओ रोंकन, तशेंच युवा गटाचो प्रदेशाध्यक्ष एशलन रॉड्रिगीस, दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष डॅग्नी फर्नांडीस आशिल्ले. मनोजान फेसबुकार वापरिल्ली भाशा आतां परतून चर्चेक येवपाक लागल्या. तुमकां मनोज कितें तें दाखयता, पार्टी सायडीक दवरुया अशें पोस्ट घालपाक तो विसरूंक ना. त्याच बरोबर सेंट लॉरेन्साची आरजेपीची झेडपी वांगडी तृप्ती बकालाचेरूय मनोज चाळवलो. तूं पार्टीच्या चिन्हाचेर वेचून आयला हें विसरूं नाका. प्री मॉन्सून नितळसाण खूब गरजेचें आसता अशे तरेचे वेगवेगळे पोस्ट आयज मनोज परबान फेसबुकार पोस्ट केले. हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार मनोजाक आपल्या आंगावेले कपडे आतां जड लागपाक लागल्यात अशी आतां चिन्हां दिश्टी पडटात. खंयचो पक्ष घटमूट करतलो जाल्यार पक्षान आसा तांकां बरोबर घेवन नवे कार्यकर्ते जोडपाक जाय. पूण हें आयज मनोज परबाचें कृत्य पळयल्यार साफसफाईच्या नांवान पक्ष फुटपाच्या वाटेन चल्ला काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोमंतक भंडारी समाजाची हालीत चालली सर्वसाधारण बसका उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करपी आशिल्ल्याचो दावो गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक हांणी केला. प्रशासकांनी अधिकाराचो गैरवापर करून बेकायदेशीर समिती स्थापन केल्या तसेच 5,000 नवे सदस्यांक वगळिल्ल्याचो आरोपही देवानंद नाईकान केला. त्या बसकेत जाल्ल्या अनियमिततायेचे पुरावे म्हणून बसकेचो व्हिडिओ पेन ड्रायव्हांतल्यान उच्च न्यायालयात सादर करपाची माहिती देवानंद नाईक हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हानाचेर टिका केली. भांगर पेट्रोल वांटोवपाचो आनी भायल्या देशांत प्रवास उणो करपाचे मोदीन केल्ल्या आव्हानाचेर पाटकरान टिका करून रस्त्यावेले च्याचे राजकारण अशें म्हळां. हाका लागून अर्थवेवस्थेक हानी जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे फुडारी एका वटेन रोड शो करता आनी दुसरे वटेन लोकांक इंधन वांटोवपाचें आवाहन करता अशें पाटकराचें म्हणणें. देखून आर्थीक परिस्थितीचेर चर्चा करपा खातीर संसदेच्या खासा अधिवेशनाची मागणी पाटकरान केल्या. एका प्रधानमंत्र्याक भारत देशाच्या हे स्वप्ना जो मनीस सांगतालो की भारत देशाची आपूण इकॉनॉमी जी आसा ती 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करतलो म्हणून हे भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हे ताणें सांगिल्लें. हांचे कडेन कसलोच इकॉनॉमीक प्लॅन म्हणटा तो ना. तो सांगता की सध्या भांगर घेनाकात, पेट्रोल आणि डिझेलाचो वापर कमी करात, ट्रॅव्हल करनाका, फ्युअल सेव्ह करा. अरे दिस इज लुकिंग लायक सम ट्रान्झॅक्शनल ऑर रोड सायड चाय पॉलिटिक्स. फाल्यां हो प्रधानमंत्री सांगतलो की दूध म्हारग जालें, आतां तुमी फुटी च्या पिया. वेर आर वी हेडिंग? एक म्हण आसा की देशाचो प्रधानमंत्री सदांच एजुकेटेड आसपाक जाय, पढ़ा लिखा हुआ प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी देश की इकॉनॉमी सही तरीके से चलती है. चॅरिटी बिगिन्स एट होम आम्ही म्हणतात. सो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की प्रधानमंत्र्याचे डायरेक्शन जे आसा ते आम्ही फॉलो करचे, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं चालू करपाक जाय. तो 5-5 गाडयो घेवन भोंवतात त्यो बंद कर आणि कदंबान भोंवपाक चालू कर. तुझे जे मंत्री जे सगळे आसा तांकां सांग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज कर, गाडयो यूज करपाचे बंद करा जर तर फ्युअल सेव्ह करपा आयल्यार. जाल्यार आतां ह्या 3 राज्यांनी तुम्ही मॅसिव्ह जे स्वेरिंग इन सेरेमनी केल्यो त्यो कित्याक केल्यो तर? आज आता ह्या क्षणा पयलीं काही क्षणा पयलीं आसामाक जाली मेजर, तांणी हजारांनी थंय लोक आयले. देशातले सगळे मुख्यमंत्री, देशातले सगळे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रॅव्हल करून आसामाक गेले. मग कित्याक तर तुम्ही थंय फ्युअल आणि पेट्रोल वेस्ट केले? म्हाका दिसता ह्या सरकाराकडे कसल्योच इकॉनॉमिक पॉलिसीज ना. एक बारीकसो थंय इराणाक जर वॉर जालो जाल्यार आमकां गॅस सिलिंडर मेळपाचे कमी जाले. ह्याच नरेंद्र मोदीन लोकांक परत चुली कडेन व्हेले. लोकांनी लाकडां पुंजोवपाक चालू केली, लाकडां घालून रांदपाक चालू केले, लोकांनी आपले स्टोव परत काढले. आम्ही मोदीजी कडेन मागता की ताणें एक स्पेशल सेशन मागोवचें आणि काँग्रेस पक्षान जे इकॉनॉमिस्ट आसा किंवा काँग्रेस पक्षाचे जे लीडर आसा तांचे कडेन मातशी शीक घेवची. जो प्रधानमंत्री सांगता हे करा म्हण ऑस्टेरिटी मेजर्स आणि स्वतः 5 कंट्रीज भोंवपाक वता, जाल्यार हे प्रधानमंत्री कितें म्हणपाचे? नेदरलँड आनी खंय खंय भोंवपाक वता. इन दीस ट्राईंग टाइम्स वॉच, ड्राईव्ह डाऊन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन्स हाऊस आणि सांग बाबा मिस्टेक झाली, इतली वर्ष अब्यूज केलो. आता तुमचे असं जसे आमचे अध्यक्षान सांगला यू हॅव गॉट गुड इकॉनॉमिस्ट, मातशें तांकां सांग आपण गाईड कर म्हणून. आपण शिकूंक ना आणि आमच्या शिकुल्ले ना म्हणून. न्हंयचेर न्हांवपाक वचप्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकार हांणी कुळें, कुडचडें आनी फोंडें पुलिसांक दिला. सुटयेच्या दिसांनी न्हांवपाक वचून मस्तेपणां करपी गटांचेर खर कारवाय करपाची तांणी मागणी केल्या. आयतारा ओक्काम धारबांदोड्यान दूधसागर न्हंयत IITच्या एका विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्ल्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. भौशीक सुटयेच्या दिसांनी किंवा शेनवार आयताराक न्हंयचेर न्हांवपाक वचप्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकर हाणें कुळे, कुडचडे आनी फोंडा पुलिसांक दिला.
सुटयेच्या दिसांनी न्हावपाक येवन मस्तेपणां करपी गटांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. ह्या बसकेंत सरपंच, तलाठी, मामलेदार तशेंच ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. आयतारा ओकाम धारबांदोड्या दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक गेल्ले कडेन IITच्या एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ले. अशा घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर असो तरेचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. त्या संदर्भात प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपा खातीर आज मिटींग कॉल केल्ली. आमचे फोंडा PI आसलेले, कुडचडे PI आनी कुळे पुलीस स्टेशनाचो PSI आसलो. त्यानंतर तलाटीक आपयल्ले आनी लोकल पंचायतीकूय आपयल्ले, सरपंचाक आनी सेक्रेटरी एज वेल एज तलाटी. सो त्या भितर आमी डिस्कशन जावन आमकां खुबशे सरपंचांनी कांयशे सजेशन्स दिले. एज वेल एज आमी डायरेक्शन्स लोकल पुलिसांक दिला टू टायमली डू द पेट्रोलिंग. हे अशे एरियाज आसा ते, तशेंच आमी एरियाज ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसा तलाटींनी खंय खंय अशे प्रून एरियाज आसा ते एरियेचेर आमी पुलिसांक सांगला की तुमचे जे होमगार्ड किंवा PCs आसा तांकां डेप्यूट करा आनी टायम टू टायम इन केस जर एक्सिजन्सी ऑफ वर्क असले जाल्यार सुद्दां पूण पेट्रोलिंग हे कंटिन्युअस दवरा आनी तांकां थंयसरांतल्यान भायर काडात. एज वेल एज जर कोण पिवन जर कितें न्यूसन्स बी क्रिएट करता जाल्यार तांचेर बूक करा म्हणून सांगला. बिकॉज इन ओपन प्लेसीस पिवपाक अलावड ना. सो त्या केसीसूय तांकां बूक करपाक स्टार्ट कर म्हणून सांगला. सो ह्यो सद्दां आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेले आसा अँड एवरीवेर जशे ट्रॅव्हलिंग प्लेसीस आसा ते आमी बोर्ड्स लायिल्ले आसा टू एवॉयड द स्विमींग म्हणून. सो हेचे दखल घेवन लोकांनी तरी एक स्ट्रिक्टली फॉलो करूंक जाय की बाबा तितून आमी देंवपाक जायना म्हणून. आमी हे इन्स्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑर बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्साचेरूच हे बोर्ड्स लायिल्ले आसा. सो लोकांक एक क्लियर कट एक एडवायस की बाबा अशे जे बोर्ड्स आसा और अशे न्हंयेज आसा त्या न्हंयांनी तुमी देंवपाचे अवॉयड करपाचे सो दॅट अशे इन्सिडंट घडूंक जायना. एकनाथ खेडेकरा सयत गोमंतक TV. सांताक्रूज खारफुटी नष्ट करपाच्या प्रकरणात केल्ल्या कागाळीचेर चौकशी करपाक पोरणे गोंय पुलिशेन पेसायला असो आरोप कागाळदार इनासियो डॉमनीक पेरेरा हांणी केला. पुलिशे कडल्यान कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान पेरेरा हांणी उपजिल्लोधिकारी आनी पणजे उपविभागीय अधिकारी हांचे कडेन धांव घेतली. देखून पणजेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस निरीक्षकाक गरजेची कारवाय करची आनी केल्ल्या कारवायेचो अहवाल बेगोबेग सादर करचो म्हणून आदेश दिल्ल्याचें कळटा. होर्जुवे प्रांत वाड्यार एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. फिलीप वाझ हांच्या घराक लागिल्ल्या उशान रांदचे कुडये सयत सामानाचो लासून गोपर जालो. ही घडणूक मंगळाराक सकाळी घडली. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसतलो असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. घडणुके वेळार घरांत वावराडी आशिल्ली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. शेजाऱ्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मजगतीं उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्याक दुखापत जाली. खंय आयज 10:07 वरांक आमकां आमचे कंट्रोलाक कॉल आयलें की हाऊस स्क्वॉड फायर एट प्रिमियर वाडो खोर्जुवे. सो इमिडिएटली आमी आमचो म्हापसा कंट्रोल आमी टर्न आउट केलो. इमिडिएटली पॉयंटार आयल्यार वी नॅरो रोड येवपाक चान्सीस ना. सो आमी आमची दिल्ली वॉचेस कनेक्टेड केले, 5-6 हाऊस कनेक्टेड केले आनी वॉटर रिसोर्स घेतलो आनी एंगेज केल्या उपरांत पयलीं निरीक्षण आमी पयलीं चेकआउट केलें. लायट चेकआउट येयली पयलीं जाल्यार लायट पळयता जाल्यार ऑफ जाल्ली, स्विच ऑफ जाल्ली. सो फायर फायटिंग सायड बाय सायड फायर ऑपरेशन स्टार्ट जालें. इमिडिएटली आमी 2 LPG रेस्क्यू केले आनी त्यान टोटली फुल्ली फायर वॉज आमी कॉमेन्स केली आनी आफ्टर सम टायम द फायर अंडर कंट्रोल. सो वी कॉल द रिइन्फोर्समेंट फ्रॉम द पेट्रोलिंग फायर स्टेशन आनी दे कम इमिडिएटली एट दीस फायर इन्सिडेंट पॉइंट. कॉज कितें आशिल्लो उज्याचो? कॉज इट मे बी अ शॉर्ट सर्क्यूट ड्यू टू द पंप, वॉटर पंप. लॉस म्हणजे काय किचन रूम आशिल्लो साधारण 18/3 असो, म्हणजे साधारण 21 स्क्वेअर मीटर असो. लॉक करून त्याचो फायर इन गटर्स. इंजरी म्हणजे माझे फायर फायटर काम करता असं इंजर्ड जालो तो अशें वळखूंक. ओनर जो आसा पळय हेचो तो फिलीप वाझ म्हणून तो आनी तेची केअर टेकर कोणतरी सविता म्हणून आशिल्ली ती हांगा आशिल्ली ह्या पॉयंटाचेर. तिचे वर्किंग चालू आशिल्ले आनी तिका उजो पयलो आयडेंटिफायड जालो.
की ती म्हणते तिच्या स्टेटमेंटाप्रमाणे तो उजो तिने जो पहिला तो वॉटर पंपाक पहिले उजो लागलो आणि त्यानंतर तो घरात गेलो. टायल्स इज ए कॉलॅप्स when they entered in the fire fighting operation. So suddenly the wooden pole is collapsed and then tiles is so minor injuries is there. So now I admit him in the hospital. यायला ते सकाळचे येऊन गेलेले हांगा त्यांना ते सगळे माझे हांव काम करून गेलेले मोटर ऑन ऑफ बी करून गेले वयताना ऑफ करून गेलेले मागीर म्हाका कळले अशें अशें उजो लागला म्हणून येऊन पळयत जाल्यार मोटर हा थिसूरनीच खरें हांव मोटर ऑन ऑफ करून गेलेले खरें मोटर हा थिसूरनीच उजो कसो दिसोंक लागलो तितलेच मागीर कितें कितें इक्विपमेंट भितूर आहा ते म्हाका कळलेले ते हांवें सांगले खूब कितें कितें मशीन वॉशिंग मशीन इन्व्हर्टर गिझर पंप मोटर पंप असे कितें कितें आसले. अन्न आणि वखदा प्रशासनान खारेबान वाठारांतल्या बक्षी हॉटेलाचेर धाड घाली. ह्या हॉटेलात नितळसाण नाशिल्ल्यान ह्या आस्थापनाची पळोवणी केल्ल्याचे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. ह्या हॉटेलाचेर ही दुसरे खेपे धाड घाल्या. ह्यान पयली तपासणी केल्ली तेन्ना अशीच परिस्थिती आशिल्ली. तेन्ना 20,000चो दंड घाल्लो जो अजून मेरेन भरूंक ना. देखून वेवसाय चलोवपाक लागपी गरजेच्या अटींक संबंदीत धनी जो मेरेन पाळो दिना तो मेरेन वेवसाय बंद दवरपाक सांगिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले. लास्ट टाइम आम्ही हांगा इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली रेस्टॉरंट खूप घाण दिसलेलें तेन्ना आमी ताका 20,000 रुपया फायन मारली. सो ही हॅज नॉट पेड दॅट अमाउंट एंड ही हॅज नॉट रेक्टिफायड इट. टुडे अगेन वी हॅव कम टू सी इट इज इन द व्हेरी बॅड स्टेट. उदक सुद्दां बांयचेर आसा पळय तें सारकें गट्टी उदक आसा वॉच इज युजींग सेम युजींग टॅप वॉटर जाल्यार टॅप घुसून पायप घेवन येता तो भितर आनी ते पायपान यूज करता. इफ यू लूक एट द कंडिशन्स ऑफ द प्रिमायसीस इट इज व्हेरी अनहायजिनिक. इट इज नॉट you cannot allow him to cook and serve people unless and until he rectifies it. So I mean, 5 days दिले, but he's asking for 15 days. But he cannot start the restaurant till he rectified because it is very in a very pathetic condition. इतले घाण आसा की it is very bad. दार सुद्दां ना फाटले मोडके दार आसा तेका आउट बॅक डोर तेचे. लास्ट टाइम सगळे वायलेशन्स केल्ले तेणी एक सुद्दां रेक्टिफाय करूं ना. And he was fined ₹20,000 which he has not paid also till date. So Now what you are going to do? now we are asking him to close down. He has to close down till he rectifies all the deficiencies and get it. दाबोळी विमानतळा लागसार एक बोलेरो जीप उमटली. कांय जाण रस्त्याचेर स्टंट करताले तांकां वाटावपाचो यत्न करतना हो अपघात जालो अशें कळटा. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात बोलेरो जीप आनी पार्क केल्ल्या स्विफ्ट टॅक्सीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. फुडें 2 जाण भुरगे गाडी नाचयताले म्हाज्या फुडल्या गाडये फुडें येयले ताका वचपा हांवें गाडी लेफ्टाक मारली ती गाडी घुंवली आणि कोणाक काय जावं ना कोणाक रावना कोणूच रावंक ना हांव गाडी उलटेल राहिलो भाई ते ती गाडी वयतले आणि ब्रेक मारले पळय गाडी फुल गाडी घुंवली हांव लायव्ह पळयलें त्याची गाडी आणि किती कोणाक काय जावं ना त्याची गाडी वचून तो पलटी जावन मागीर तोच भायर येयलो ड्रायव्हर त्याच्या गाडीक कितें मार लागला ते गाडी बी मार लागला आणि काय ना सगळे मेजर फकत गाड़ी डैमेज ऐसा आ रहा था स्पीड आ रहा था आगे वाला स्कूटी जा रहा था आगे उधर गाय आ रहा था ना एकदम ब्रेक मार दिया ब्रेक मार के स्पीड में था अभी थोड़ा स्पीड में करके उसको बचा दिया ये इसमें ब्रेक मारा ना अचानक घूम गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हजेरेत हिमंता बिस्वा शर्मा हांणी आसामच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांचे सयत हेर 4 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी आणि भाजप शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्री सावंत ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. तांणी हिमंता बिस्वा शर्मा आनी सोपूत घेतिल्ल्या हेर मंत्र्यांक परबी भेटयली. Sri Himanta Biswa Sharma,
ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। मडगाव रेल्वे स्टेशनालागसार रातच्या वेळार चोरांचो आंकडो वाडला। काळखाचो फायदो घेवन प्रवाशांक लक्ष करून तांकां लुटपाच्यो घडणुको उजवाडाक येवपाक लागल्यात। हे फाटभुंयेर थळावे आनी नगरपालिकेचो आदलो नगरसेवकान खर पळोवणी करून वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी केल्या। तशेंच मडगाव शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वाडत आशिल्ल्या गुन्यांवांचेर हुस्को उक्तायला आनी स्टेशनाकडल्या रस्त्यार आसपी भिकारी आनी सोरो पिवन बोवाळ घालप्यांचेर कारवायेची मागणी केल्या। स्टेशन रोडार इन्सिडंट खूब वाडपाक लागला। स्टेशन रोडार म्हाका दिसता हे आठवडे भितर 2-3 केसी जाल्या। आतां ट्रेन येता, कोण वयता कांय कळना आनी वयल्यान कितें आहा ते लोकल चलून पब्लीक जी वयता न्ही लोकल तांकां सुद्दां आडयता, तेगे पॉकेट मारता, तेगे चेनी काडटा अशें म्हणून पुलिसांक बी मागीर फ्रेंडान फोन केल्लो येता म्हणल्यार ते 100 नंबराचेर डायल केलो तेंय पावना। थंय पेट्रोलिंग मातशें वाडोवपाक जाय। आनी दुसरे ओवर आमचे थंय नावेली कॉल्म रोड आयशा एपार्टमेंट ऑपोजीट इजी बाय थंय सुद्दां पयलीं 4 दीस पयलीं येवन 3 जाणां एक बायकाचेर येयले राती सारके 3 आमचे थंय 2nd फ्लोरार कुकडकारा बिल्डिंगा बेल मारली। मातशें रावले तेणे ओपन केलें ना, हितून पयलें तेणें दारांतल्यान पयलें कोण बोलतो कोण आहा म्हणून उगडून ना, राती 3 तेजे 2 दीस पयलीं 1st फ्लोरार बेल मारली आनी आमचे थंय सुद्दां पावल्या। पण हेजेर पेट्रोलिंग मातशें लक्ष दिवपाक जाय, पुलिसांक मातशें तेंगेले हे गट्स वाडोवपाक जाय, नाजाल्यार कांय जावपाक ना। आनी इन्सिडंट जायत आहा, फाल्यां कितें स्टेशन रोडार मर्डर जालो समज जाल्यार मागीर कोण आहा उपेगाक कोण आहा? मागीर सगळे पुलिसाचेर घालतात। पुलिसांक जेन्ना लक्ष घालपाक जाय जाल्यार पुलिसांक नांव येना न्ही, तेजेर ब्लेम घालूंक मेळना न्ही। पुलिसांक मातशें PIन सुद्दां मातशें लक्ष घालपाक जाय तेजेर। पेट्रोलिंग म्हणटा ती वाडोवपाक जाय। स्टेशन रोड म्हणटा तो नंबर 1 क्रिमिनल अड्डो जाला। एपोलो हॉस्पिटलसून स्क्रॅप यार्ड, जिंजर होटल, लास्ट ते फायर स्टेशन तो इस्पोर्ट म्हणटा तो सामको क्रिमिनल अड्डो जाला। ते येतना वयतना लोक आडयता करता आनी थंय रस्त्यार फुटपाथी न्हिदता, हरशीक भुरशेपणां थंय करता, तेजेर लक्ष दिवपाक जाय। आनी आमगे हो मेन स्टेशन रोड कोंकण रेल्वे थंय सुद्दां तशें जाल्या। आतां कितें कांय कळना, मातशें लक्ष घालपाक जाय, नाजाल्यार पुलिसांचेर ब्लेम घालूंक मेळना न्ही। लक्ष वाडयलें, पेट्रोलिंग वाडयत जाल्यार तेंचेर बेश्टे ब्लेम कशें घालतले, इतलें मागेलें म्हणप अशें। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।